कोण म्हणचो ना आपल्या वाठारान बांद म्हणून. आमी जे भाशेन म्हटले कलांगुटान बांदा तुमी गार्बेज प्लांट, तसो दुसरो कोण म्हणचो ना. म्हणटकीर आनी कोणाचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन वचोन घाल, आमचो वेस्ट आमी थिंगा धाडटा, सगळे जाण भियेता. पूण म्हाका दिसता सरकारान पावल मारपाची गरज आसा की सावथाचो वेस्ट सावथान, आमचो वेस्ट वेट वेस्ट हिंगासर. जे आमी एक प्लॅन केल्लो की बरो प्लांट हिंगा गोंयांत जावचो, जो आमी हिंगासून कर्नाटका धाडटा, ड्राय वेस्ट. आय एम टॉकिंग अबाउट ऑल द जे बेल आमी तयार करता, प्लास्टीक जावं, शूज जावं, बॅगां जावं, कसलोय वेस्ट आसा जो, बिसायड्स बायोमेडिकल वेस्ट, बिसायड्स बॅटरीज एंड अदर थिंग, ई वेस्ट, ते सायडीक धरून बाकीचो वेस्ट सगळो आमी कर्नाटका धाडटा टू पुट इट इन द सिमेंट फॅक्टरी किल्न. एक बरो प्लांट गोंयांत जावंक जाय आसलो. आमी पोवन बीन येयल्ले, तोय फुडें वचना, कांय फुडें वचना. वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्ट्री सारकी जाम पडलेली आसा. अजून मिटिंगूच जावंक ना, तेच सांगलें तुका. 2 वर्सां जालीं तुमी वचोन पळया, मिटिंगूच जावंक ना. म्हणजे घेवंक जाय म्हणून घेतल्या मिनिस्ट्री, आनी कितें करता म्हणून तांकांच खबर ना. इंट्रस्ट दिवंक जाय न्हू, कित्याक घेवप ते. आंगार घेवन आमी काम केल्लें न्हू ते. पर्रीकर जी आसतना तेणें आंगार घेवन काम केल्लें. आमचो CM आतां तेन्ना चॅरमॅन आसलो CSIDCचो, आमी बांदतना तेणेंय इंट्रस्ट दाखयल्लो. पूण आतां फुडें कांय वचना. म्हाजो वेस्ट नाका, सगळे पंचायतीची मिटिंगी जायना, पंचायत कोणाक फायन घालिना, सेक्रेटरीन इंट्रस्ट सोडलेलो आहा, सरपंचान इंट्रस्ट सोडलेलो आहा. हांव सगळे पंचायतीचे उलयता, कोण घालता फायन? You have to put fine, somebody is throwing waste on the road. Today you will see Goa being littered everywhere. कोण फायन घालिना, कित्याक कोणाकूच इंट्रस्ट ना. आदी वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्टर आसूं, चॅरमॅन आसूं हेचो वेस्ट मॅनेजमेंटाचो, CM क्वेश्चन करतालो कितले फायनी पडल्या काय म्हणून. सो दीस इज नॉट हॅपनिंग. सो आफ्टर हॅविंग द प्लांट, गार्बेज इज बींग सीन एवरीवेर, on the roads, on the beach sides, सगळ्याक पडलेले आहा, कोणाक काय पडोंक ना. Babush, yesterday there was issue. Michael has criticized that solid waste management is not functioning regarding Sansoda issue, garbage being dumped in Saliga plant. See, Sansoda issue, as far as that is already been settled, that Sansoda garbage from Sansoda is not coming to Bangladesh. I think it is going to Kapadas. So who is saying what? That's not my concern. As the department is functioning well. It is always when someone else they say I can function better. It is always there. So tomorrow someone will say I can be a better chief minister than the present chief. It is always where criticism is concerned. There is no end to that. That always I feel I am the better person. Better person of Better person for anything. for chief minister. No, I'm just saying everyone thinks that I can function much better. Criticism is there only. But you don't like to reply to Michael. There's nothing what to reply to him. There's nothing to reply. I'm just saying our department is functioning well. There's no issue whatsoever. We are not facing any issue. But it's not departmental issue, but it's an internal matter, I think, political issue. What political issue? We don't have any political. We are all from one party now. So you don't simply put words in my mouth, basically. I'm not here to criticize anyone. It might be hungry for the position. No, I'm not. See, it is not that. He must be having some issue. So at least he has not raised any issue as far as to me is concerned. So it's very clear. If he raises some issue with me, then I can basically talk on that issue.